पर्यटन खात्यान खंय आशव्या दर्यावेळेर नुस्तेमारी खात्याचो जागो बळकायला. पारंपारीक नुस्तेकारांक भायर मारून पर्यटन खातें त्या जाग्यार बेकायदेशीर पार्किंग स्लॉट करपाक सोदता. मांद्रे ग्रामसभा आयतारा ह्या गजालीचेर बरीच तापली. मदलामाज पोर्तुगेज तेंपावेली पायवाट बंद करची न्ही म्हूण थंयचो लोक मागता. फाटल्या म्हयन्याच्या 21 तारखेक एक थंयसर प्रोजेक्टचो प्ले लायले गेले थंय आशव्या बिचार. थंयसर ती एक्चुअल जागा पळय आसा ती फिशरीची. खंयच्यान कितें जालें आनी तो फिशरी कडल्यान प्रोजेक्ट टुरिजमा कडेन गेलो आनी टुरिजम थंय आतां पार्किंग बांदता. पार्किंग खंयच्या जाग्यार जाय ज्या जाग्यार बीच एक्सेस आसा. थंयच्यान बीच एक्सेस ना, थंयच्यान बिचार वयतलो जाल्यार 2 किलोमिटर चलून वचोंक जाय. हे बिजाचो विशय ह्या गांवचो प्रतिनिधी आनी गोंयाचो मुख्यमंत्री पळय आहा गेले 15 वर्सां तो हेच सांगता. थंय मांद्र्या जुनशे पळय गार्डन आसा त्याच्या अपोजीट तो आतां कितलींशींच वर्सां ब्रिज बांदता लोकांक वचोंक बिचार. तें 15 वर्सांक जालें ना. हें कितें जातलें? आनी जागा ती फिशरीची म्हणजे होडयेकारांनी खंय वयचें, मागीर ती ते होडये खंय दवरुचे हाचेर कांय कोण विचार करिना. टेंडर पळय हो विशय आहा पंचायतीन, ते टॉयलेटीचो जावं आनी कितें हे जाणीवपूर्वक ही पंचायत बॉडी ती 5 लाखां सकयल दवरता. कारण 5 लाखां वयर गेल्या उपरांत ते टेंडरिंगाक वयता. ही टेंडरिंगाक गेल्या उपरांत तो पंचायतीचो कंट्रोल उरना. म्हणून हे कॉन्ट्रॅक्टर फिक्स केलो वयता ते 5 लाखां सकयल दवरलें वयता आनी पंचायत बॉडी त्याच्या कडल्यान किकबॅक घेता. हो म्हाजो सरळ विशय आनी सरळ आरोप आसलो. शेनवारा राती मदलामाज कोरगांवकर फामिलीच्या घराक उजो लागिल्लो. पारंपारीक पायवाट आडिल्ल्यान फायर ब्रिगेड व्हरपाक मेळिना. 5 मिनटाच्या कामाक वर लागले आनी घराचो गोबोर जालो. पायवाट अडवची न्ही ग्रामसभेक लोकांनी नेट धरलो. आणि मुख्य रस्तो ही वाट पोर्तुगीज काळा पयलींची काय रे. रासवळ जागा खापर पणजे आमची ती वाट चल्लेत काय रे. आणि ती वाट फक्त डेव्हलप जाय पंचायती मार्फत. कोणीतरी ऑप्शन हाडला थंय आमचो जागो आहा तूं घाललो. अरे गणपती थंयसून वयतात. दोन थंय न्हाता सायडीक वीर आहा. पंचायत म्हणटा आमी कोणी ऑप्शन घेतला ते आणि आमी येवन कशें काय संबंध येना. बाकीचे कामां विथ एनओसी सगळी चाललेली आहात पंचायतीची. कोण बघता? खुबशी कामां अशी आहात कोण वयता रे खंयच्या कोणाच्या वाट्याक खंयच्यो एनओसी. स्टुडंटा खातीर विलास आरोलकार. पणजेचो ओडीपी उक्तो करून रुबी रेसिडेन्सी प्रकरणात चार्जशीट घाल्ले दीपक देसायाक पणजे महापालिकेचो आयुक्त केला. पणजे कन्स्ट्रक्शन स्कॅम जातले. महापालिकेचेर IAS अधिकारी आयुक्त म्हूण घालात म्हूण जेन नेक्स्ट मागता. GTDC खंय आतां PWD आनी GSIDCची कामां करपाक लागल्या. रुबी रेसिडेन्सीन जे इंडीक जाल्ले लोक आसा चार्जशीट जाल्ले हांकां जी आमची गोंयची एक सगळ्यांत व्हडली बॉडी म्हणटात म्युन्सिपालिटींतली ती म्हणजे CCP हाजे कमिशनर पदी बसयल्ले. ताका बसयले पण आमकां काय वैयक्तीक आमकां ताचे कडेन काय येना. बट पीपल हू हॅव चार्जशीटेड पूण इन्सिडंट्स तुमी पळयात एका वटेंतल्यान CCPन ताका हाडटात आनी दुसऱ्या वटेंतल्यान ODP ओपन जाता आनी ओल्ड बिल्डिंग्स रिनोवेट करपाक परमिशनां दितात. FIR वाडयतात म्हणून आमदारा कडल्यान स्टेटमेंट येता पणजेच्या. पणजेन ट्रॅफीक प्रॉब्लम म्हणटा सगळ्यांत व्हडलो मॅस जाल्लो आहा. अशें सगळें आसतना ओल्ड बिल्डिंग्साचे पयलीं हात घालो FIR म्हळ्यार हे एक कन्स्ट्रक्शन स्कॅम करपाचे दिशेर पावला. फावंडेशन घालपाची तयारी सुरू जाल्या. चार्जशीट जाल्ल्या लेट देम कम क्लीन ऑन इट फर्स्ट. सरकारा कडेन मागता तुमच्या मार्फत की CCPच्या हाजेर रिथिंक करचे आनी जमता जाल्यार एक IASूच घालचो कोण कमिशनर म्हणून. कारण इतके इश्यूज आसात हांगा पयलीं म्हणल्यार सॉल्व करपाक. मेजर इज द गार्बेज अँड द ट्रॅफिक प्रॉब्लम ऑफ द सिटी. गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन दिस इज अ स्पेशल पर्पज व्हेकल SPV फॉर टुरिझम रिलेटेड प्रोजेक्ट्स. पूण आतां दिसून आयला की जशे तरेन PWDची हळूच कामां काडून GSIDCची कामां सुरू केली. GSIDCन सुरू केली इन्फ्रास्ट्रक्चर. आतां हांगा दिसता की GSIDC आनी PWDची दोगांयची कामां GTDC काडपाक लागल्या. टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन 2 तारखेक टेंडर मोडाचेर हे तुमी पळयात हे टेंडराचेर आयिल्ले आहा वयर. टेंडर मोड हे सादे कोणा रोखडें मेळना ही एडवर्टायज सुद्दां. द एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर प्रोजेक्ट सेल इनवाइट्स ऑन बिहाफ ऑफ MD सील्ड इन अ सील्ड आयटम रेट टेंडर ऑन टेंडर मोड ओनली फॉर द अप्रूव्ड एंड एलिजिबल कॉन्ट्रॅक्टर्स फॉर द वर्क ऑफ प्रपोज पंचायत फुटबॉल ग्राउंड. पयलीं म्हणल्यार गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनान लक्ष घालूंक जाय टुरिझमाच्या प्रोजेक्ट्सांचेर. श्री परुळेकर टुरिझम मिनिस्टर हाणें ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस ही गोष्ट डिनाय केल्ली गेल्या डिमांड्साच्या वेळार. टुरिझमाचे डिमांड आशिल्ले गेल्या सेशनाक
सो हातात दिलीप पडवळकरांक सांगूंक जाय हे कितें काय म्हणून काय हे करून बर्थडेची तयाऱ्यो केल्यात आसोल्डा पंचायत फुटबॉल ग्राउंड आसोल्डा. फातोड्ड्या एचडीपीडीए मार्केट आणि ओसिया कॉम्प्लेक्सा कडेन वचपी रस्तो सापूच काबार जाला. फातोड्डेचो आणि मडगांवचो आमदार रस्त्याचो कॉन्ट्रॅक्टर आणि मडगांवचो नगरसेवक आर्थूर डिसिल्वाक बोट दाखयता. आर्थूर खंय फक्त पॉलिटिक्सान बिझी. ह्या रस्त्यावेल्यान यो वच करप म्हणल्यार नाका शेवट. भरपूर दीस जाले सर हे रोड कितली तकलीफ जाता गाडी ट्रॅफिक गेल्यार ट्रॅफिका जाम प्रॉब्लेम आहा रस्त्याचे अनुकूल भरपूर पडला हे सायडीचे गाडी वचपाक भरपूर त्रास जाले भरपूर दीस जाले हांगा कितले दीस जाले रोडूच करना कितें जालें खबर ना. किती त्रास जाता गाडीचे त्रास जाता आनी काय ना बरोबर ते धूळ येता हेजेर मारता छातीर मारता रोड ही सारकी पयलीं म्हळ्यार सा रोडार सा येवपा ना ते सगळे पळोवन गाड सारकी दोरया पळय बोट घालता ते भशेन जाता ताका लागून चड त्रास जाता येवपाक. तुगे रिक्वेस्ट कितें गव्हर्मेंटा कडेन गव्हर्मेंटा कडल्यान कितें जात जाल्यार बेगीन ताका फाटबीक करचो. कितें आसा काबार जाला गेले जायत न्हू आख्खी बॉडी हालता मनशाची आनी गाडी काबार जाता ते बरोबर कळ्ळें तुका. आनी तुगेले हो स्पॉट जावपा जायो रस्तो सामको काबार जाला तो सामको. रोड कित्याक जावपा जाय सगळी गव्हर्मेंटाची ऑफिसां हांगा आसा न्ही त्या खातीर अशें दिसता की खंय रोखडेंच काम जावपा जाय जाल्यार काम म्हणजे पार्किंगेक प्रॉब्लेम आसपा जायना आनी रोखडेंच खंयच्याकय लावपा मेळना न्ही. आतां रोड तो सारको आसत आनी मार्किंग करीत जाल्यार मोटरसायकली एका सायडींतल्यान 4 व्हिलर एका सायडींतल्यान किंवा सायकली एका सायडींतल्यान लावपाक जाल्यार चड बरें आसतलें आनी सगळ्यांक पळाक त्रास जावपा ना. 1 कोटी कितें 40 लाखाचें काम तें केन्ना 4 वर्सां पयलीं टेंडर जावन पडिल्लें तें कॉन्ट्रॅक्टराक अजून काम करूं ना. कॉन्ट्रॅक्टर मातो पॉलिटिक्सान चड एक्टीव रस्त्याचें इज लुकींग एट द रोड मॅप ऑफ हिज पॉलिटिकल फ्युचर नॉट द एक्च्युअल रोड. काम जालां काम टेंडर जाल्लें तो चालू करतलो ते हाका विचारचें पडटलें तुका कोणाकू आर्थूर ताका पडला विदीन एसपीडीए जे कितें एरिया आहा ती म्युनिसिपल कावन्सिलाच्या अंडर येना. सो वेरी आवर डोमेन ऑल्सो डज नॉट स्ट्रेच ऑर एक्सटेंड. मोस्टली दीस इज अ मॅटर विदीन द एसपीडीए वे टू टेक अप बट आय फील दॅट देर इज अ नीड नाव. खूब कंप्लेनी येता की सगळे रस्ते बरे जाल्यार फकत एकूच रस्तो पाड आहा ताजे खातीर आय थिंक वील नीड टू फॉलो इट. घेऊया एक विराम.